Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आता तुम्ही पहिला आसले गोंयान दिसाच्यो चोऱ्यो जावपाक लागल्यात तशेंच शिरोड्या मागीर हावजींग बोर्ड आनी आयज ही पळय दिसता चोरी ती हांगा दत्तगड म्हणटा थंय हे लोक जे होबेच्यान लग्नाक लागून गोंयान आयिल्ले आनी तेंच्यांनी हो भाड्यान रूम घेतलेलो आनी तेंचें सामान भरपूर आशिल्लें. सो काल राती ते जेन्ना हॉलान गेले आनी जेन्ना ते सामान सगळें दवरून सकाळीं जेन्ना ते येयले संक सुमार तेन्ना ते दाराचे लेस तोडून तेंगेलें ते सगळें सामान उस्तोवन जवळ जवळ म्हाका दिसता 2.5 लाखाचें कितें भांगर ते म्हणटा त्या चोरी जाल्ले आसा. सो आतां ते सगळे म्हणटा की कोण तरी लोकल आसपाक शकता पण पुलीस अजुनूय सर्च करीत आसा पण अजून पर्यंत पुलिसांक कांय हात लावंक ना. काल रातचे आमचे हांगा कासारवाडा सायबा देवळा कडेन चोरी जाला. म्हटल्यार ते लग्नाक लोक येयल्ले गांवाच्यान रातचे खंय तरी जेवणाक गेल्ले म्हणून भांगर बिंगर ते बॅगान घालून जेवणाक गेल्ले आनी मागीर दारां कितें लॉक केल्ले दिसता. आनी तो बारीक रस्तो आसा थंय लायटी नाशिल्ले त्या कारणान ते चोरान फायदो घेवन रातचो घराचो क्लूब मोडलो आनी भांगर कितें तरी चोरी करून गेला. आनी फाटल्या चोर कितें केलें तें खबर ना आमकां. आनी एक कडेन हांगा दिसता वयली मस्जिदा कडेन जाला थंय एक फ्रेंडालेच म्हागेले घरान सिलिंडर आनी 3000 रुपया कॅश कितें तरी चोरी केला. मातशें हांगा कासारवाडान सगळ्यांक सांगपाक सोदता की सगळे अलर्ट जावपाक जाय कित्याक ह्या दिसांनी पेपराचेर न्यूजाचेर तेच बातमी चल्ला की चोरीचे गँग हांगा येयला म्हणून. आनी रस्त्याचे मातशे लायटी स्ट्रीट लायटी मातशे खंय चलना ते मातशे रिप्लेस केल्यार बरें जातलें. आनी पुलिसान येवन हांगा सगळें हें केलां इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ते पळोवया मुखार आतां कितें जातलें तें. दत्तगडाच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रवीण.